दाबोळे NSD डेपोकडचा हायवे मधीच पंक्चर करून जीवाचे खेळ चालल्यात। हायवे डिवायडराचे मदले फातर नाच केल्यात। लोकांनी शॉर्टकटाक म्हणून कर्म केला सुये। ताचो गैरफायदो घेऊन दर एकलो आपल्याक जाय तसो रॉंग टर्न घेऊन थंयच्यान चल्लो। ह्या रस्त्यार आत्र्या पयऱ्यान एक्सिडेंट मोठे कितें अपकीर्त जावचे पयलीं हायवे ऑथॉरिटी आनी सरकारान लक्ष घालचें म्हणून लोक मागता। हे पळयात, डिवायडरा मदल्या गॅपांतल्यान लोक यू टर्न मारून चल्ले। वेळ वाचोवपाच्या निमतान स्वताच्या आनी दुसऱ्याच्या जिवा कडेन खेळ। हायवेर फुल स्पीडीन गाडयांची यो वच चालू। तातूंतच एकाद्यान पंक्चर केल्ले हायवेंतल्यान अकस्मात यू टर्न मारल्यार कितें जावपाचें? मतलब रोड 24/7 बिजी असता। व्हेकल्स आर बाकीचे व्हेकल्स काय स्लो नसता न्ही, दे आर मुविंग व्हेरी फास्ट। सो सडनली हे जे टू व्हिलर्स बिकॉज ऑफ द ओपनिंग ऑफ द डिवायडर ते जर मदीं आयले जाल्यार एक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसा। आता प्रॉब्लम कितें जाला, they have to take a big U-turn right from MES college and they have to come here. So तांकां कितें हो एक शॉर्टकट दिसता। आयज हो बारीकसो ओपनिंग जाला, ओके, फाल्यां आनी फुडें खंय तरी ओपनिंग जातलें। सो वॉट इज द यूज ऑफ दिस? ओके, हायवे अथॉरिटीज शूड टेक की इमिजिएट एक्शन ऑन दिस। रॉंग टर्न मारल्या उपरांत कांय देड शाणे उपराटे दिशेन म्हणल्यार वन वेचेर रॉंग सायडीनूय चल्ले। हो प्रकार आनीक भयानक। ह्या रस्त्यार दिसपट्टे बारीक सारीक एक्सिडेंट जायत असतात। रॉंग टर्न घेऊ नका म्हणून सांगूनय खंय कोण आयकना। टर्निंग घातले पयले ते बंद केले। आता लोक सगळे MES कडेन वयता, MES टर्न मारून येता आनी दाबोली जंक्शन टू MES कोणाक लोकांक लॉंग पडटा। त्या लागून कितें आसा, लोक कितें करता आता शॉर्टकटा लागून अशें फुडें येता। आता डेली कितें भुरग्यांक बसोवन येता, 4-4 सिटां घेवन येता, क्रॉस करता आनी स्पिडीन गाडी दोनी सायडीन येता, कळ्ळें, ह्या सायडीन येता आनी ह्या सायडीन येता। केन्ना कितें जाता तें कांय सांगपाक शकना। हे डेलीचे 1-2 केसीस तरी आसता। कोण 2 व्हिलर आसा, कोणाचे 4 व्हिलर आसा, केन्ना आमच्या फुड्यान पडटा। त्याला हे कितें जाता कांय खबर ना आनी ते आमी बरेच एक ट्राय केले कितें जातलें म्हणून, कांयच जायना। सर्वीस रोड नाशिल्लो हो वेर्णा मुरगांवचो विचित्र हायवे। आडे कडेन लोकवस्ती वा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स वा आस्थापना असतात, तेन्ना हायवेक सर्वीस रोड आनी अंडरपास आसचे पडटा। ह्या हायवेन फुडें मुरगांव बंदरावेली म्हाल येरादारी आनी वर्दळ वाडपाची आसा। आतांच ही परिस्थिती। प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक। आता पळोवया गोंयच्यो कांय सरभोंवतणच्यो खबरो। पर्वरेच्या JMJ हॉस्पिटलाक 25 वर्सां जाली। रुप्या महोत्सवी सुवाळ्याक आर्चबिशप आनी थंयच्या आमदारान मानेस्तांचो भोवमान केलो। A silver jubilee has a special significance in the life of any institution. So also we are here to celebrate together this special occasion. But we appreciate the dedicated services of the JMJ sisters and all the doctors, nurses and so many of you who have been part of this journey of love, journey of faith, journey of service. We are grateful to God and we appreciate all of you, and we are JMJ Hospital, I can proudly say, is in Porvorim and has been an epitome where we can say that this hospital has very strong roots, which has been giving fantastic treatment to all our patients. They have that will to serve humanity, heal the people. The entire function has been infused with the love and affection that each and every member of this family of JMJ Hospital shares with each other. And I believe that this love and this feeling of oneness is the strength of this hospital and the strength of the JMJ society. कारणा कितें आसूं, हिंदूंनी धर्मांतर करचें न्ही म्हूण सभापती प्रमोद सावंतान उलो मारला। फणसवाडीयर कुलदेव संस्थानाच्या वार्षिक उत्सवात सावंत उलयलो। वाईट दिसता कारण एक आमच्या हिंदू धर्मातले लोक काही गजाली खातीर धर्मांतरण करतात। चले भुरगे आसूं किंवा चलयो भुरगे आसूं, धर्मांतरण करताना दिसता ती खूब वायटाची गजाल आसा। खंयचोय प्रसंग जालो आसत जाल्यार हे जावपाक जायना। सेजा गोवा वर्कर्स संघटनेची परत वेचणूक झाली। काय पदाधिकारी आदलेच। ज्या विश्वासान ज्या माझ्या कामगार भावांनी म्हाका निवडून दिला त्या विश्वासाक हांव पात्र ठरतलो। कॉम्रेड देवानंद
प्रेसिडेंट आणि रमेश सिन्हारी म्हणजे स्वतः हांव सेक्रेटरी पद भुशेला आणि आमच्या कडसून जे जे कामगारांक जे बेनिफीट दिवपा खातीर जे प्रयत्न करपाक जाय आसले ते आमी प्रामाणीकपणान केल्या. 12 वर्सां हांवें जे म्हाज्या कामगारांक लागून केलें तेजे म्हाका तेंच्यांनी फळ दिला. मेर्शे आदली मंत्री आणि सांताक्रूजची आदली आमदार विक्टोरिया फर्नांडिसाचो भोवमान जालो. तिणे ओपिनियन पोलाच्या जैताक दिल्ले मोलादीक कामगिरी खातीर तिचो भोवमान केलो. तुमकां जर ओपिनियन पोल जाय तुम्ही मेजॉरिटी दाखया, तुमची लोकांची संगत चड आहा म्हणून दाखया. पूण प्रवीण केले कारण कावन्सील ऑफ एक्शन म्हणून केलें. कावन्सील ऑफ एक्शनान प्रेजांवान दिसपट्टे 9 जावन कोर्टान मोडून प्रेजांव पडटालीं. मागीर ताका ते लोक पावना जालो. तेन्ना आमगेर आयलो, आमगेर ते आयले आनी म्हणून लागले विक्टोरिया तुका जाय तो समाजाची वळख आसा, काम आसा, तूं कित्याक येना, तूं यो आनी आमकां भाग घे. इम्पॉर्टंट वय म्हणल्यार येतली आनी मिटिंगेक हांव गेली. म्हाका मिटिंगेक विचारलें तांणी तूं कितले बॅची हाडटली. हांवें म्हणलें बॅची म्हणजे कितें तें आसलें, हिका बॅची म्हणल्यार खबर ना आनी कित्याक मिटिंगेक आपयल्या. वय म्हणल्यार आमकां खबर ना. तूं 9 जाणांक हाडलात आनी भितर उडयत एक बॅच. आयज थंय हांव बॅचीनी हाडना, हांव 100 आनी लोकांक घेवन येतली म्हजें गोंय सांबाळपाक. आयज तांकां जबरदस्ती आनी ते दिसा सगळ्याक आमचे घराकडे सगळ्याक आमचे चिंचील भोंवळी आमच्यो बायलो भुरगे दादले सगळे एकठांय जावन हजारांनी लोक आमी पणजेन गेले आझाद मैदानार. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गिव ए कमर्शियल ब्रेक.